जो नो कॉन्फिडन्स मोशन आमी घातिल्लो 15 जाणांनी तो आज 15 जाण कावन्सिलर हांगा आसात आनी तो युनिमसली पास जाल्ले कडेन आसा 15/0. राजिनामा दिलो बरोबर आसा, पूण राजिनामा दितना तो म्हणटा की आमचेर दबाव आयलो आनी कोणाचो आमचेर कसलो दबाव कोणाचो येवंक ना, म्हणजे प्रेशरायज कोणें आमकां करूंक ना. आनी दुसरें म्हळ्यार घनश्याम शिरोडकर सांगता की महेश आमोणकराच्या आपणाक मत पडपाक शकता. प्रश्नूच येना. जेन्ना पळय हांव बीजेपीन जॉयन जालो आनी जेन्ना पळय ताका डिसिजन घेतलें आनी तिका दिल्लें प्रपोजल ताका हांवेंच दिल्लो फर्स्ट करया म्हणून, पूण जेन्ना दिगंबर कामत जॉयन जालो बीजेपीक तेन्ना मातशें दुसरेच भशेन जालें, कित्याक सीएम बीन आयले, सगळे उलयले आमचे कडेन आनी आमी पक्षाचे मानपी. आज नो कॉन्फिडन्स मोशन ना ती स्पेशल मिटींग घेतिल्ली. तातूंत 15 कावन्सिलर्स आयल्यात आनी तातूंत 10 कावन्सिलर एबसेंट आसा. हे मोशन जेन्ना घालें तेन्ना युनेनिमसली सगळ्या 15 कावन्सिलरांनी हे मोशन पास केलें. शुक्रारा राजीनामो दिल्ल्या नगराध्यक्ष घनश्याम शिरोडकरा आड अविश्वास थाराव पास. पालिका लोकप्रतिनिधित्व कायद्याचो अविश्वास थारावा विशीं किचकिटी सांबाळूंक सत्ता पक्ष आनी विरोधकांची एक स्ट्रॅटेजी. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील.